माझे नाव मार्सेलिन फर्नांडीस आरांबोल बिहाइंड द चर्च. राती दरम्यान 2:30-3:30 सुमार एक वाघ, आता त्याचा टायप नको सांगपाक, पूण वाघान एक गेटीसून उडकी मारली वयर. पयलो गेटीर उबो रावन पयलो आमचो सुणो थंय न्हिदलेलो. गेटीच्या वयल्यान उडकी मारून त्या सुण्याक धरून सुण्याक घेवन गेलो आनी सुण्याची हेंच ना. मागीर आमी सोमतेच आवाज आयकलो सुण्याचो आनी भायर येवन तर पळयता सुणोच ना. सुणो ना म्हणून आमी फुटेज पयली. फुटेजीर आमकां सारको कळलें तो वाघानच घेवन गेलो म्हणून. केन्नाच आमकां हांगासर वाघाचें केन्ना आमी आयकोंकूच ना जालें. आमी नकळो हे एरियेक केन्नाच पावोंक ना जालो. हांव फर्स्ट टायम पळयतां, नाजाल्यार हांव ताका मातसो भितरल्यान गेटी भितरल्यान धरतलो आसलो. पण आमचो हें आतां आमकां भिरांत लागली. रातचो इतलो घरान येवन व्हरप म्हणजे आतां फॉरेस्टान कितें तरी हाचेर उपाय करचो. पांचरो लावन ताका धरून कितें तरीची वेवस्था करची. ओके. हांगासर दुसऱ्यांकूय आमकां हल्लो करूंक शकता, कित्याक आमी रातचे केन्ना भायर भितर सरता, आमची भुरगीं भायर भितर सरतात. ट्रेंड जालो न्हू. आतां आमी जंगलांत पावल्या म्हणटच जंगलांतले वाघ गांवांत पावल्यात. अहेंच म्हणोचें पडलें. आतां कितें सगळीं जंगलांत जावन आनी सरकारान आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी हाचेर पयले सुवातेर आमकां कितें तरी उपाय करूचो आनी हेका एक पावट धरून पांजरो लावन मातसो वचना. आमकां ही भिरांत दिसता. आतां रातच्या भायर सरोंकूच भिरांत.